Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. We have got one more new machine for Hospicio. We are now getting approval for 2 more machines at Ponda Lab. So yes, and we are also now on the verge of starting off antigen testing. So that is another initiative that we are taking. So these are definitely the steps we take. Current capacity per day, we on an average are able to definitely do around 2,600, 2,700 tests per day. There are days when we have almost touched 3,000 also. So that is the capacity that we have. With each additional machine, our capacity goes up by another 120, 150. For the past 2 days, today was in fact the 3rd day when we have done the sero survey. Sero surveillance test there in Mangur Hill, Chota Mangur to be specific. So that survey is going on. कोरोनाच्या अरिश्टांत सरकार पालिका वेंचणूक घेवंक सोदता म्हूण गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. म्हाका दिसता this is very clear indication that this present government cares least for the health of Goans. For them, their political health, testing their political health is more important than public health. हे हांव सदां म्हणिता सरकाराक at the municipal level की हे सरकाराक ज्यो म्युनिसिपालिटी एरियांनी जंय पॅन्डेमीक आतां स्प्रेड जाता थंय कंट्रोल कांय करूंक पावना आनी थंय तुमी इलेसांवां घेवन आनी ही पॅन्डेमीक फुडें व्हरूंक सोदतात आनी गोंयकारांचे जिवितां धोक्यान घालूंक सोदतात असलो हो सरकार. आता कोरोना बरोबरूच दीस काडपाचे म्हूण माविन म्हणटा. करपा जाय बियोंड घरा बसले म्हूण जायना. आमी जरूर केअर घेवन आमी मुवमेंट करपा जाय. वी विल इन द लॉंग टर्म कित्याक आतां तुवें म्हणलें लॉकडावन एक्सटेंड जातलें काय ना. इन द लॉंग टर्म वी हॅव टू लिव विथ कोविड जस्ट लायक कॉमन कोल्ड. This is going to be a virus which we will have to live with. म्हणून आयुष मिनिस्ट्रीन 5,000 फॅमिलीज औषध दिवपाक आतां हे फंक्शन धरलेले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बायणांतलो मोठो वाठार सील करपाचे आसात. आणि ह्या लोकांका तितले सील करून घालपाची अशी गरज ना. पण त्यांचे एसओपी प्रमाणे त्यांचे गायडलायन्स म्हणटा की ते सील करतले तितले केसीस वाडले म्हणून एवरी कॉर्नराक. त्या खातीर हांवें एक रिक्वेस्ट केली तांकां म्हाजे कडल्यान की त्या एरिये भितर जाणटी भुरगीं अशीं सगळीं लोकां रावतात तेन्ना जे कितें एसेन्शियल कमोडिटीजा खातीर किंवा एसेन्शियल मुवमेंट आसा त्या खातीर तांकां भायर येवपाक वचपाक त्रास करचो न्हू. कित्याक जे कितें एसेन्शियल आसा तेच ते आनी लोकां कडेन मागता की एसेन्शियल हा जाल्यारच भायर येवपाचें. आर्लेरा ह्या केशी वाडपाक लागल्यात. सरकारान लक्ष दिवचें म्हूण मागणी. सगळे 4 आनी काल हांगा आनीच्यो 17 मेवल्या आनी पॉसिबिलिटी आसा आनी वाडपाच्यो. आतां आमी दोतोराक उलयले ते भाशेन पूण अजून जालना पूण 17 जाल्या. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मातशें हे जाग्यार स्ट्रिक्ट विजील दवरचें म्हण कित्याक हांगा मायग्रंट चड आसा. ढवळे खंय केशी वाडटा. लोकांनी घरच्या वावरांक बंद करच्यो म्हूण उलो. ढवळे एरियेंतल्या लोकांक ती फ्लॅट सिस्टम आसूं बंगल्याचे लोक आसूं सद्या त्यांच्या घराघरांची मेड येता ती मेड तेंच्यांनी येवपाची बंद करचें. सद्या तरी ह्यो कोविड-19ची ही महामारी आसा ही लक्षांत धरून सगळ्यांनी तकलेन धरपाचें की हे मेड आसा 4 घरां करता. उसगांव वाठारांत कोरोनाचे केशी वाडटा म्हूण उसगांव तिस्कावेले मार्केट 4 दीस बंद. सध्या स्थानिक आमदार आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आणि स्थानिक पंचायत तेजेर लक्ष दवरून आसा आनी सगळें फॉलो करीत आसा. फक्त हे केशी आसा पळय त्यो मार्केटाच्या आनी आजूबाजूचो परिसराक मातशें लागीं आसा ताका लागून आमी प्रिकॉशन म्हणून टोटल मार्केट्स हो कुशीन बंद केल्लें आसा. MRFन उसगांव वाठारांत सॅनिटायझेशन केलें. कितें केलां आमी त्यावंती नगर आनी सिद्धेश्वर नगर आमचे प्लांट लीड आसा पळय गौतम राजान इनिशिएटीव घेवन आमकां सांगलें कितें आनी तशें कलेक्टर फोंडा आसा पळय डेप्युटी कलेक्टर आमचो केदार नायक ताणें रिक्वेस्ट केलें. तशेंच हांगा पंचांनी रिक्वेस्ट केलें आमकां ते जमता जाय तर तुमी जशें दाटवाडाक केलं पळय सॅनिटायझेशन तशेंच हे एरियाक हें करून घेवचें सॅनिटायझेशन. कालेचो 90 वर्सांचो कोरोना दुयेंती रिकवर जावन घरा पावलो. कडेन आसा तितून भितर कालेगांवचो एक 90 वर्सांचो जाणटो मनीस आयज कोवीड पॉझिटीव आसलेलो तो आयज क्लियर जावन घर पावल्ले कडेन आसा. हे सगळ्याक लोकांक एक बरो धडो म्हाका दिसता